मंडपान आयज जी आमची भंडारी समाज ज्ञाती बांधवाची जी मिटींग आपयली जो विशय जालो की एडॉप कमिटी वचून थंयसर मिनिट्स सायन करून येयले म्हणजे मिनिट्स जाले त्या संदर्भान आयज ही मिटींग जाली आनी आयचे मिटिंगेक आमचे सगळे जे ज्ञाती बांधव आहा पेडण्या ते काणकोण पर्यंत जे आमचे जे लिडर्स आहा ते हांगा येयल्ले आसा आनी तेंच्या भितून आमची चर्चा जाली आनी ह्या चर्चेत आयज अशी रिजोल्युशनां पास जाली की एक म्हणजे जे हे रुद्रेश्वर देवस्थान आहा हे रुद्रेश्वर देवस्थान विळवल्ली भंडारी समाजाचेच दुसऱ्याक आनी कोणाकूच त्या देवस्थानाक अधिकार ना अशें एक रिजोल्युशन पास जालें। दुसरे जे कालचे जे मिनिट्स जाल्ले जे आमचो एडमिनिस्ट्रेटर डेप्युटी कलेक्टर बिचोले रमेश गांवकर यांच्यानी मिटींग कॉल करून जे दोनूय ग्रुपाक जे आमकां रुद्रेश्वर एडॉप कमिटीकूय आनी जे सातेरी देवस्थान सातेरी कमिटी जी वयल्यार गोंयच्या तेंचे जे कमिटी आसले तांकां मेळोन जी मिनिट्स जाले चर्चा जाली आनी मिनिट्स तयार केल्ले ते आयज ह्या मिटिंगेक आमचे सगळे जे ज्ञाती बांधव आहा तेंच्यांनी ते भायर उडयल्लेले आसा अमान्य केल्ले आसा। तिसरो ज्या दिसा 7 तारखेक जो आमची महाशिवरात्रेची मासीक पालखी म्हयन्याची आसता ते पालखेक जो कितें विघ्न हाडलो जे कितें घडलें थंयसर ते आमी जी देवस्थान कमिटीन जी क्रिमिनल केस फायल केल्ली आसा ती क्रिमिनल केस फायल केल्या ती आमी तशीच माघार घेवचे ना आनी तांकां परत एविडन्स आनीक दिवन ही जी क्रिमिनल सेक्शनां जी आसा ती तांकां आमी एविडन्स दिवन ते काम करतले पुलीस स्टेशनाक। चवथो इम्पॉर्टंट एकूच आहा ह्या देवस्थानाक सद्या मॅटर जे आसा ते कोर्टाक आसल्या कारणान आनी हायकोर्टा ऑनरेबल हायकोर्टान जो ऑर्डर पास केल्ली आसा की नॉट डेप्युटी कलेक्टर हेणी महाजन लिस्ट प्रिपेर करचें म्हणून ज्या पद्दतीन 2017 ही ऑर्डर जाली ती टील टुडे आमकां तो डेप्युटी कलेक्टर नॉट कोण तो अजुनूय सापडाना आनी प्रशासनाकूच सापडाना। त्या खातीर असो एक रिजोल्युशन पास जालें आयज सगळ्या ज्ञाती बांधवांनी घेतले की बेगींतल्या बेगीन हो जो मॅटर आसा त्या मॅटराक फॉलोअप करून जो महाजन लिस्ट आहा ह्या महाजन लिस्टाक जो अध्यक्ष आमचो यशवंत माडकर आहा ह्यांनीच आनी 77 अदर्स हेंच्यांनी पिटिशन फायल केल्ले की जे गोंयचे सबंद गोंयचे आमचे जे भंडारी भाव आहा तांकां टोटल महाजन करचे सगळ्यांक महाजन करचे म्हणून आमची केस ती 2017 जाली आनी एडज्युडिकेटर अपॉयंट केलो पयलीं केलो कामत दुसरो केलो मुळगांवकार सिनियर एडवोकेट आनी मागीर ऑर्डर अशी जाली की नॉट डेप्युटी कलेक्टर तो नॉट डेप्युटी कलेक्टर म्हणून पोस्टूच खंय मेळना म्हणून हे जे महाजन लिस्ट आहा ते पूर्ण गोंयचे जे आमचे भंडारी नेती बांधव आहा तेंचे टोटल एनरोल करचे आनी स्मूथ फंक्शनींग जावच्या लागून जी महाजन लिस्ट जावन मागीर जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनान ती कमिटी डिक्लेअर जातकूच ही एडॉप जी कमिटी आहा रुद्रेश्वर देवस्थानाची ती वचोन वयतली आनी न्यू कमिटी आहा ताका चार्ज दितलो। ही आमी जी रिजोल्युशन आहा ती आयज ह्या जे सगळे नेती बांधव आहा तेंच्यांनी एकामतान पास केल्ली आसा आनी तो आमी हो जो रिजोल्युशनाचो हे आहा इवन जी डेप्युटी कलेक्टरान जी ऑर्डर पास केल्या ती ऑर्डर जी पास केल्या तेंच्यांनी ती अमान्य केल्ली आसा। दुसरे आनी एक अशें रिजोल्युशन एडॉप्ट केलें की 12 आमचे गोंयांत 12 तालुके आसा आनी 12 तालुक्यांनूय आमचे नेती बांधव आसा तेन्ना प्रत्येक तालुक्यांसून 5 जाण ह्या तालुक्यांसून हांगा एडवायझरी कमिटी म्हणून काडलेली आसा। ही कमिटी आसा ती आमची रुद्रेश्वर देवस्थानाची जी एडॉप कमिटी आसा ती आनी हे मेळोन जे कितें आमकां फुडें इन फ्युचर जे डिसिजन घेवपाचें आसा
त्या डिसिजनाक आमी त्या मार्फत सगळ्यांक कॉल करून त्यांचो एडवायस घेवन आमी ते डिसिजन घेतले, जेणे करून आमचे हे टेम्पल आहा ते रुद्रेश्वर देवस्थानाचे टेम्पल आहा फक्त भंडारी समाजात कडेन आसूंक जाय। गैरसमज खंयच जावचो न्हू म्हणून जे दिसा शिवरात्र घडटा ते शिवरात्रेक जे बाकीचे जे रिच्युअल्स आहा आनी जी पालखी जी येता पयल्या हरवळसून जी केळबाय देवस्थान आनी ते जोगस्कार मेळोन पालखी घेवन येता, वाजत गाजत पालखी हाडटा आनी रुद्रेश्वराची ती पालखी येता सायबीण गर्भकुडीन आसता, तेंचो जो मान आसा तो आमी तांकां दितले। कित्याक हो जो पर्यंत तेंची ती एक गाठ जायना, भेट जायना, तो पर्यंत तो शिवरात्रेचो जो उत्सव आहा तो पूर्ण जायना। आनी दुसरे दिसा जो रथाचो उत्सव आहा त्या रथाच्या उत्सवाकूच जेका अधिकार आसा तो अधिकार दितलो, पूण आनी एक त्या तितून एड करता, रथाचेर पयलो जो नाल जो मारतलो तो भंडारी समाजाचोच मनीस मारतलो, दुसरो कोण मारचो ना। आमचो समाजाचो अध्यक्ष तो मागीर कोणूय आसूं अध्यक्ष इन फ्युचर सुद्दां अध्यक्षानूच तो नाल मारचो आनी नाल फोडचो, तेचो तो मान आसा तो रुद्रेश्वर देवस्थानाक आहा, बाकीचो जो मानपान आहा तो बाकीच्यांक सगळ्यांक दितले।